बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाचे प्रकरण आंगलट येता ते पळोवन क्लब धनी सौरभ आणि गौरव लुथरान देश सोडून काडलो पळ गोंय पुलिशेन दोगांय आड लुकआउट नोटीस काडिल्ली. ते भायर विमानतळ पुलिसांकूय अलर्ट मोडाचेर दवरिल्ले पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. ह्या प्रकरणात क्लबाचे काम पळोवपी करण सिंग कोहलीक हणजून पुलिशेन अटक केल्या. ह्या नादी 4 जाणांक अटक केल्ली. तांकां 6 दिसांचे पुलीस कायद्यान धाडल्यात. प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी करपा खातीर सरकारान जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांच्या नेतृत्वाखाला 4 जाणांची समिती स्थापन केल्या. समितीन घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. आरपोरच्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. तेजे उपरांत गव्हर्मेंटान काल मिटींग घेवन मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी करपाचें थारायलें. ते कमिटीची ऑर्डर कॉपी आतां येल्ली आहा. होम डिपार्टमेंटान ही कमिटी सेटअप केल्या. ती कमिटी नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकित यादव चेअरमॅन आसतलो कमिटीचो, टिकन सिंग साउथ गोवाचो SP मेंबर आसतलो, आशुतोष आपटे जे फॉरेन्सिक सायन्साचे डायरेक्टर आहा आणि राजेंद्र हळणकर जे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे डेप्युटी डायरेक्टर आहा. हे 4 जाणांची ही कमिटी आसतली. ते तांकां पावर्स आसतल्यो खंयच्याय मनशाक इन्क्वायरी खातीर आपोवन घेवपाक तेंच्या फुड्यान आनी तेंचे टर्म्स एंड रेफरन्सीस तुमकां वाचून दाखयता. कमिटी शाल एक्झामायन सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स लिडींग टू दीस इन्सिडेंट. कसो इन्सिडेंट घडपाक पावलो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करतले. व्हेरीफाय द कम्प्लायन्स ऑफ ऑल स्टॅट्युटरी लायसन्स एंड डिटरमाइन द लॅप्सीस. तेंचे कडेन त्या क्लबा कडेन सगळी लायसन्स जी क्लब चलोवपा खातीर जाय ती आसा काय ना, आशिल्ली काय ना, आनी खंय कितें लॅप्सीस आशिल्ल्यो त्यो सोदून काडच्यो पडटल्यो. आनी फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन एजन्सीज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड रिकमेंड प्रिव्हेंटिव्ह एंड करेक्टिव्ह मेजर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करा म्हटल्यार प्रिव्हेंटिव्ह एंड करेक्टिव्ह मेजर्स रिकमेंड करा म्हटल्यार हें सगळें करपाक एक कमिटीक फक्त एके विकाचो टायम दिला. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाड TCP, जिल्लोधिकारी आणि पंचायती कागाळ करून लेगीत क्लबाच्या बेकायदेशीर गजालींची कोणेच दखल घेवंक ना म्हणून प्रदीप घाडी आमोणकार आणि सुनील दिवकार हांचो वकील सांगता. आता हे दोगूय जाण क्लबाड कोर्टात वचपाचे तयारेत आसात खंय. We had lodged a detailed representation to all government authorities such as the State of Goa, Town and Country Planning Department, Directorate of Panchayat, Town and Country Planning Department, Village Panchayat, Collector, informing them that in 2 survey numbers, survey number 158 and survey number 159 of Arpora village, there were illegal structures illegally constructed on a salt pan. Now, we also pointed out that there were no permissions, licenses or occupancy certificate obtained by these persons who are running these establishments. We are in the process of filing the writ petition tomorrow. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.